लेखा संचालनालयाची उत्तर गोंयांत फुडल्या 2 वर्सांत स्वताची दर्जेदार इमारत आसतली अशें अर्थ खात्याचो अतिरिक्त सचिव मायकल डिसोजान सांगले। तो 40व्या लेखा दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळी वेळार उलयतालो। ही कार्यावळ लेखा संचालनालयाच्या रिक्रिएशन क्लबान पणजेच्या कला अकादमीत आयोजीत केल्ली। लेखा संचालनालयाच्या रिक्रिएशन क्लबान पणजेच्या कला अकादमीन लेखा दिसा निमतान खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली। ह्या वेळार सांस्कृतीक कार्यावळ जाली। सुवाळ्याक अर्थ खात्याचो अतिरिक्त सचिव मायकल डिसोजा मुखेल सोयरो आसलो। South Goa, the Director of Accounts, South Branch has shifted over to a new premises, and then a demand, a continuous demand has been coming from the north side. Let us have a structure of our own. Hopefully, in 2 years' time, 24 months from now, okay, you all should be having a spacious 4,000 square meters built-up area structure coming up of your own, with a fully planned, very simple structure coming up of your own. I believe, okay, as I had seen it in finance, okay, that the proposal in principle has been approved. The land also has been identified, and we hope that at least by no sooner the rains subside, by month of September, a new structure starts coming up. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गावकार। गोंयांत सध्या दोतोर चड आनी नर्सी उण्यो। सरकार गोंयचे वेगवेगळी जिल्लो हॉस्पिटलां आनी जीएमसीक जोडून आशिल्ल्या नर्सिंग कोर्साचे सीट वाडयता। बांबोळे नर्सिंग कॉलेजींतले सीट दोबरात करून 100 केल्यात। डिप्लोमाचे सीट 20वेल्यान 40 केल्यात। अंदू नर्सिंग पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक 20 सीट दिवपाचे आसात। मडगांवां नवे जिल्लो हॉस्पिटलाक जोडून 100 सीटांचो नर्सिंग इन्स्टिट्यूट आनी बांबोळे पॅरामेडिक्स इन्स्टिट्यूटाचो विचार चल्ला अशें भलायकी मंत्री पार्सेकारान प्रुडंटाक सांगलें। नर्सिंग क्षेत्र हे गेली अनेक वर्षां दुर्लक्षित असले गोंयांत 300 दोतोरांक आमी एडमिशन दितात। बिसायड्स आयुर्वेदीक आणि होमिओपॅथीक आसात 2 कॉलेजीस। 4 वर्सांनी ते पास आउट जातले। अशा वेळार नर्सेसची संख्या ही किमान 800 जाय आसली। आमच्याकडे एक नर्सिंग इन्स्टिट्यूट आसा, एनरोलिंग 50 नंबर ऑफ स्टुडंट्स, आणि त्यामुळे नर्सिंगचो मार्केटात तुटवडा उरता कायम। आमचे सरकार येतकीर आमी वेकंट पोस्ट सगळे नर्सिसचे भरले, अबाउट 275 पोस्ट आमी एकाच फावटी भरले। त्यामुळे मार्केटात जी नर्सीस असली ती सगळी गव्हर्नमेंटान आयली, आणि त्यामुळे आज प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी हार्डली क्वॉलिफाईड नर्सीस असतात। त्यामुळे आम्ही निर्णय घेतला की नर्सिंग ॲडमिशन वाढवूंक जाय। आमच्याकडे जे नर्सिंग इन्स्टिट्यूट आसा आम्ही 50चे वरून 100 करपाचे ॲडमिशन ठरयला। ताच्या खातीर काही टिचिंग फॅकल्टी वाडोवच्यो पडटल्यो, त्यो आमी वाडयतात। ताचे बरोबर जो डिप्लोमा इन नर्सिंग आसा, ANM म्हणून आसा, ANM ॲडमिशन आमी 20 वयल्यान 40चेर वाडतात। पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन नर्सिंग गोव्यात नसलेच, काही कंडिशन्स घालून 20 स्टुडंट्स फॉर पार्ट 1 MSc नर्सिंग पार्ट 1 20 स्टुडंट ॲडमिट करपाक ह्या वर्साच्यान म्हणजे येणारे शैक्षणिक वर्ष जे आसा 14-15 हाका आमकां परमिशन दिल्लें आसा। आणि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल साउथ जेचे बांदकाम चालू आसा तातूंत आमी 4थो आणि 5वो मजलो हो आमी एक्सक्लुझिव्ह नर्सिंग इन्स्टिट्यूट सुरू करपाक आमी इयरमार्क केल्लो आसा। इन द इयर 16-17 एकाडेमिक इयर वी शुड बी इन अ पोजिशन टू start new nursing institute with intake capacity of 100 students. पालिकेच्यो अटी मान्य जाल्यो जाल्यारच काकोड्या कोयरा प्रकल्पाचे निर्णय घेतले अशें कुडचडे काकोडा पालिका मंडळाच्या बसकेत शुक्रारा थारले। विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान खात्याकडेन 99 वर्सां खातीर लीज कबलात करूंक मेळटा काय हाचेर पालिका संचालनालयान जाप दिवची अशें नगरसेवकांनी मागले। कोयर प्रकल्पाच्या कामा खातीर सरकारान दिल्लो निधी परत दिवचो अशी नोटीस पालिकेक मेळिल्ल्यानच बसकेत बोवाळ जालो। निधीचो वापर प्रकल्पाच्या कामा खातीर जाला आनी ताका लागून निधी परत दिवपाचो प्रश्नच येना अशें नगरसेवकांनी सांगले। मेन्शन केल्लें आहा की आमी डिफॉल्ट आसूं जाय आनी आमी ऑलरेडी डिफॉल्ट ना मागीर आउट ऑफ इट आनी आमकां कांय आमची टर्म्स एंड कंडिशन्स येना आनी आमी हँड ओवर लँड हें आसतो आमकां कोणी
कोणी फाल्यां येतलो आमचे कडेन लँड मागतलो आनी एकूण लँड आसा आतां आमच्या फुड्यान इतलीय दिल्या लँड दिवपाचें टर्म्स एंड कंडिशन आमकां कळपाक फाल्यां आमकां हें आसो जाय न्हू तें येवनी पयलीं आनी तेजे नंतर डिस्कस करया हय तितून कितें चेंजीस करपाक जाय ते करया. मीटिंग जाल्ली आनी कावन्सील मिटिंगान 2 इश्यू मांडले. एक इश्यू जो आशिल्लो जे क्लिनिंग ऑफ गटर्स हेका आतां फुडल्या म्हयन्याक 1 म्हयन्याक 48 लेबर दिवपाचे एक वॉर्डान आनी ते स्वता कावन्सिलर आपण खंय खंय उरल्या ते आपण स्वता क्लीन करता म्हणून रेस्पॉन्सिबिलिटी तेणी घेतलेली आसा. दुसरो विशय आशिल्लो गार्बेज प्लांटाचो जो लँड गार्बेज सेटअप जावपाक जाय. इन प्रिंसिपली एग्री जाल्ले आसा की सेटअप करपाक प्रोवायडेड टर्म्स एंड कंडिशन म्युनिसिपालिटीचे धाडटले आनी मागीर टर्म्स एंड कंडिशन एक्सेप्ट जाले जाल्यार ते लँड हँड ओवर करून फक्त 4 तालुक्याचे धारबांदोरा, केपें, काणकोण आनी सांगे तालुक्याचो गार्बेज त्या प्लांटाक हँडल जावपाचो विशय मांडलेलो आसा. 99% एग्री जाल्या. 1% फक्त टर्म्स एंड कंडिशन धाडून ते धाडटले आयच्या रेजोल्युशनाचे प्रमाणे आनी तेन्ना मागीर एग्रीमेंट सायन करून सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी कडेन तो प्लांट विशय वेगळो. आता घेऊया व्यावसायिक विसो.